पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान आयज कोविड सेंटर ओपन जावपाचें आशिल्लें, पूण जेन्ना आमी सकाळी वचून थंय विजीट केल्या तर आजून खंयचीच सोय सुविधा जाग्यार पडलेले ना. डेप्युटी सीएमान आयज सकाळी विजीट केल्या आनी सांगलें की आज सांज मेरेन कोविड सेंटर सुरू जाता, पूण एकंदर पळयल्या उपरांत थंयसर डॉक्टर नर्स एम्ब्युलन्स जे येवपाक जाय आशिल्ले आजून थंयसर कांयच दिसना. आनी दुसऱ्या वाट्यान पेडणे वाठारांत जे पंचायतीन लॉकडावन करपाक खातीर निर्णय घेतला त्या निर्णयाक लोकांनी बरोच प्रतिसाद दिल्लेले आसात. आणि फिश मार्केट आयज टोटली पेडण्यान बंद आसात. आणि तसेच जे पेडणे पोलीस आसात सद्या प्रत्येक गांवान विजीट करीत आसात, जे विदावट मास्क किंवा ग्रुपांनी भोंवतात तांकां पनिशमेंट दीत आसात. तशेंच बीच लायनीर जे फॉरेनर आसात ते खंय तरी सांजचे टायमार स्टन्स करतना आमकां बिचार दिसपाक लागल्या, तेंचेर सद्या पोलीस एक्शन घेत आसात. तशेंच पेडणे वाठारांत दिसान दीस कोवीड केसीस वाडत आसात. दिसाक 70 ते 80 पॉझिटिव्ह केसीस आमकां मेळपाक लागल्या. तर एकंदर चित्र पळयल्या उपरांत जे कोवीड सेंटर आसा बेगिनात बेगीन ओपन करचे अशें लोकांची मागणी आसा. पण आयज करता म्हटल्यार पण कितले दीस फुडें वयता हेचेर लोकांचें लक्ष आसा.